तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला
याचे अमर आणि प्रेम व आमचं अमर हेका तुम्ही सगळी वळखतच असतली आमच्या नाटकाचो रायटर अँड डिरेक्टर अनंत जनार्दन बाणावलीकर सामको कूल गाय शिकपाक फुडे खेळपाक फुडे नाटकांत तर फुडेच फुडे हेका दिसता हेजे कडेन सिक्स सेन्स आसा चेडवा जे कितें उलयता पळय सगळें हेका आयकुपाक येता हुशार आसा पूण कामां कमी ना आणि तू कोण बोलत हेका बेगीच आयकपाक येता देवा घोट रे गो गोमात बरो आमचो प्रेम भूषण देवानंद शिरोडकर एक नंबर आडशी फक्त हांगा मजा करपाक येयला हेच्या बापायकडे भरपूर पयसो भरला न्हू सो हांगा येयला हे आसलें आमचें अमर आनी प्रेम आतां उरल्या आमच्यो हिरोईन So, ladies and gentlemen, presenting to you our heroines. Yes, Sachi Gangaram Kubar. Sound smart, but proud. Nyamche Tia, Kandi Gyaneshwar Kalipurkar. हे मात बाय बरे आमचे शिकपाक बी हुशार आणि ते आमचे दिमाग शेफाली संतोष शिरोडकर बाबडे सदीच कन्फ्यूज असता आणि आमच्या कॉलेजीचे आल्या वय तर ही असली आमच्या नाटकातली पात्रां हांव तुमकां खंय रावता काय विचारता म्हाजें घर हांगा लागींच हांव थंय रावता सो आतां तुमीच पळया कोरोना हिची कशी करड काडटा तो पनिशमेंट दिल्याशिवाय का बाहेर सूट पडना किती म्हटले आमच्या चेक कर सारखे सोडवायचं ना चेक कर केव्हा मग मिटवतो पळो मंगेश रशिका करू का असं चेक कर ना तर चढायचं ना तो चेक कर मंगेश सांगता ते कर त्या चढायचं ना चेक कर जो कोण जात असा त्याचा वडी बाहेर घेऊन त्याचा पनिशमेंट पनिशमेंट दिवपाक इररिस्पॉन्सिबल इडियट थंयचो
चुप रे
सूट घ्या ना मग सूट घ्यायला पाहिजे पैसे तिथं मग ओके राहा म्हणून ओके एक माता तो कोरोना खोलतोय असून वॅक्सिनाचे नाव निवडतो काय काय होतं लोक अखेर हवामान बरं झालेलं आहे कोरोना आणि वॅक्सिन काय बरं पण त्यांची कहाणी केलं सांगताले जी खत कहाणी असा तुका सांगल्या पाहिजे कितल्या कोणी सांगतात पाहिजे सध्या वला किती झाली पुढे मला क्लास ना तुका पापी मेळटा ते पळयतालो काय ना गो पूजा भी करता हूँ जप भी करता हूँ कहीं भगवान न बनने से थोड़ा पाप भी करता हूँ अरे नाम घालेशे दिसता अरे इम्प्रेस झाले दिसता शुअर पूजा भी करता हूँ जप भी करता हूँ कहीं भगवान न बन जाए इसलिए थोड़ा पाप भी करता हूँ कोणाला सांगले तुला कोणी आमच्या मग स्वतः ठरवतेस कॅम्पस आणि मागाकडे सांगायला ना गो ते पूजा शीच जसं फ्रेंड ऑफ माय बरं तर किती म्हणता तू पूजा बद्दल ना गो आमच्या बद्दल किती म्हणता एक सर तुला किती वेळी सांगते आमच्याकडे काय चालतं ना माय लाईफ पार्टनर
स्मार्ट इंटेलिजंट मॉडर्न आणि शिकपाक सुद्धा हुशार तुला आणि किती जाय आवयस आणि छोडा म्हटलं मी हुशार कॉमन सगळं छोडा म्हटलं नाचता बरे दिशिका कोण हुशार गो कोण ना गो अजय म्हणटा कोण हुशार किरे रे जय काहीच कोण मिळवना या दिशिकाच्या फाटीक लागलाय गो होय मी मला सुद्धा खबर आसा ए हांव सगळे चेडवा वांगडा फ्लर्ट करता कितेंय उलोवं नाका तूं आमच्या कॅम्पसात कितली आसा मुगो दिशिका किस्सा आमकां काय खबर ना गो आमच्या जाजर करल्या रे सी ही सगळी चेडवा म्हज्या फाटल्यान लागता हांव कितें करूं फाटीक लागल्या ती जाणा मरे दिशिका भितर आमकां दिसता गो दिशिका भितर शी तुमकां सांगून कांयच फायदा ना आय एम गोइंग फॉर संडे नायट निशिता तूं येता then heartless कोण बाहेर खूप बोल सांग तू एका वाव आवडली असा रागाची तू येणार एका नाका आय एम गोइंग फॉर अ लॉंग राईड वाटेक 5 किलोमीटर वचून टायर फुटलो जाल्यार नाका नाका किमान तूं नाका हांव फ्रेंडाक घेवन वयता म्हाज्या अरे म्हाका व्हर रे हांव येता दोशीक नाका म्हणल्यार हो रेड एका वरात जाल्यार 2 किलोमीटर पावून टायर फुटलो दिसता म्हाका अप्पा येलो तुझं एका वार रे माका वरना तो एका आणि होतलो तुमकां तो व्हरतलो आसलो गो कितें जालें हांव ऑलरेडी म्हाज्या फ्रेंडाक सांगला प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रेंडाक सांगा तुला म्हाका कितें खबर रे अरे ओय तुका सांगलें मरे जाय पेट्रोल सुद्दां आवडटा म्हाका व्हर तूं तूं ते फ्रेंडाक मेळ्ळें बस कमी जालें तुमचें आय एम जस्ट वेस्टिंग माय टायम हियर म्हाका लेट जाता तूं येता अरे बाबया लेट जाता तर वच मरे आमकां टिशी घालताय तूं अरे बटाट्या तूं तुजें पळय रे माझे कितें कितें जालें निशिता सांग येता तूं बाय आय एम गोइंग सी यू आवाज आला आज येता गो ती दोनी मातसो एक नंबर आशियो फक्त खाता खाता आणि विकता आणि एक काम करता नीटच्या कॉल आता पळया ना कोमो कसो उठता तो या ती आयले बरें जालें आगो म्हाका तर तें कितें चालयताय तुका एकट्याकूच खबर आसा गो ती कितलो मोग करता तो सांग नाका नाका तूं करून दी म्हाजी सेटी भिवकड मुगो तूं उठलेल्या बलूना भशेन पूस शेपडी भिजून घालून तशें काय ना आपय तेका चल पियाना काय ना येणी मा बेश्टे ते बियाचे ते काल दिसल्या काढून चायनीज धरले पूण आपला आसतना सांग प्रेम सांगतलो तुका
डायरेक्टली यावं म्हाका न्हू अमर खूब आवडटा. हे कितें जालें हांवें एका इतलो मोग केलो आनी तेच्या पेक्षा अमरा फाटल्यान गेले मोग जाग ना तेका कोणी घेऊन बोललो सायडीक काढा
नेचर मरे. आणि विरू ते काय विचार रे बिअरची पार्टी किती रे बाय ना प्लास्टिक बॉटल विचार होय, तुका बियरची बाटली मेळटा मरे फुकट. जाय घेवून नाका तुका सांग. ए म्हणजे रे बिअरच्या बाटलीचे रे शिकले अरे ना रे. सांग बाबू सांगता एक ती बाटली घेऊन गेली की या सगळ्या टेबलावर उभा जाता म्हणून बियर बॉटल सगळ्या तुला दोघांना पण बियर मारता म्हणून. वा 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 चालू पडतो मरे तू चालू पडतो मरे हो म्हणून आमची डील असा मरे हो तो मरे पण आपल्या बिअरीचे हांव पियाता आणि ती बाटली घेऊन डोंगरार वयता कोण रे तुका? आता तर बाटली म्हाका I have one question. म्हाका सांग रे तू हिंदी बियर परत होता तू परत कित्याक घेऊन येना हे बाटली परत तुमच्या परत घेऊन मरे निमिती बाटली हेजेर कित्याक पडटा हे बिरू चुप रे हे चल चल बाबा तुला फाळको सुटा जाल्यार त्या बाबड्या मॅग्नेटाक साफ कर चल 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 अबे पहिली कित्याक चिंतूना? आताच्या बाटली परत हाडटलो. हे परत आयना का परत हाडटलो बाटली. हे कितें हा कितें हा बिरू थँक यू. बिरू मेरे काय तरी डील असली मरे माझी ए पुरा तुझी डील गोय मरे तो कोरोना येईल त्या दोगांक कासार पडटले तो येता तेन्ना पळोवया रे काडून तेका भायर बरें पळोवया कितें गो दिश्टी पडना हे दोळे दोळे एडो दिश्टी पडना तुझे डोळे मुगो काय काढला नाही ना खाल्या हॉस्पिटलान वचा फ्री चेकअप आसा तुका कसली हेल्प गो फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हा बरी आता तुमची फिजिक्स केमिस्ट्री घेर बाबा धडे हांव वयता म्हाका टायम ना अगं म्हाका काम आसा माझ्या कडेन आसा सांग तर बेग्या नोट खंयचे नोट गो ते म्हणजे कितें तें खबर आसा आता तो गेला तुका डावनलोडिंग करपाक डोंगरार सायबर कॅफेन गो कितें रेशमा की जवानी डावनलोड करता म्हणटालो कितें सांगपाक आसलो तो कितें तरी म्हाका काय सांगूना ए निमा खंयचे नोट्स गो फिजिक्स ते कळ्ळे पूण खंयचे कितें म्हणजे किती चालला आता सर गुड्डू तू तुमका खबर आसा मरे या कॉलेजीत नाव इज प्रोहिबिटेड म्हणून किती चाललाय सर काय ना हांव सर तेका फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे नोट्स शिकयतालो सर हा म्हाका सगळें खबर आसा खबर आसा जाल्यार म्हाका कित्याक ओडून हाडटा पडतो हांवें कितें हाडलो तुका ओडून लागू करता तो आणि तू यावर हो खंय ताका फिजिक्स शिकयता तू ताका कितें स्कॉर्पियन शिकयता कितें तू ताका स्कॉर्पियन शिकयता शट तेका सगळें पियाता कशें दिसता मंगेश वास घे ताच्या तोंडाचो सदां म्हाका वास घे म्हणटा आरे त्या पुलिसा सारकें तें अल्कोहोल डिटेक्टर मशीन हाड मरे काय जाणा सर वास येता यस म्हाका खबरच आसलें नो बटाटो कितें बडा आरे जाय तुका पयलीं सांगपाचें तूं आतां काडून दिता ये तुम्ही दोघं बसा भितर तुमकां मागीर पळयता सर आमी या न्हू जाल्यार ताकी येवंक आसा सर आमी येले पयले बाबा हय राव भितरूच सदांच तू वाचता आयज कोण ना तुका वाचोवपाक
बेटा हांव म्हणटा कितें तें हय बियरूच ती दिखते बियरूच आपलो किसो कसो दिसता एक काम करा वाचता किती करता तुम्ही एक भोट मारून घ्या. थँक्यू हांव टेस्ट करून पळयता बियरूच ती म्हाका खबरूच आसा पाच घाण बोलायचा. सामकें सांगितलें तें जाल्यार तुका रस्टिकेट करता दिखते देवा बावले सामकें सांग कितें तें जाल्यार तुका रस्टिकेट करता म्हणटा डोंगरार गेलो रे हांव आता तुम्ही दोघे उभी राहा प्रेम सामकें सांग कितें तें जाल्यार तुका खऱ्यांनीच रस्टिकेट करतलो हांव डोंगरार संडासाक गेलो संडासाक गेलो कशें सांग मरे भियेता कित्याक खूब जाण वयता संडासाक सांग आनी ही बाटली कसली तर ते धुवपाक येतले दोन्हीचे बऱ्या लोक केन्ना ना केन्ना तरी आमची शुगर नाम काडटा काडी न्ही रे अरे एका अशेंच पावा बोट मारून मारून जाता न्हू चॉकलेट जाल्यार तुमकां पियाले अरे बापया इतलोच फ्रीक आसा मरे तसो आधार बेस्ट बेस्ट अरे तेणी आपल्या स्वताच्या भुरग्यांक सोडूंक ना तो बेस्ट अशें नासता रे तूं कशें आसता हांव सांगू ना तूं बाबा बस आनी जीत हांव वयता तें सामकें दोन येयला वयता तेणी हय पळय कर तूं तिका फोन करून पळय कर शी सायबा हांव शिकोवंक येयला आनी हे काय समजना म्हाका कितें चल्लां हेचें आजच्या वर्षाची सगळी वर्षाची हे कितें तूं जसो बगलच मात बाय गोंयचो कपल ऑफ मंथ गय असले कपल ऑफ मंथ चलत जाल्यार आमचे कपल वाडटले मरे बरें हेणें ना म्हटलें तें कोण हेंची नखरे घेवन बसतले तशी अरे जय ट्रेन ना रे आसा बाबा हे पेपर आजून धरपाक जागो नासलो म्हणून गोंयान घातलें वाव सगळी वेच बराबरी अशें नासता की ती सगळीं भुरगीं घरा येयली शॉपिंग करून घरी उरले मातसो बसता तुका पळोवन येयची कितें जालें आतां म्हाका सारकें मारून उडयता अशें दिसता कितें जालें दिसता थँक यू आय रियली गॉट इट इट्स ओके दिसता आय ऑल्सो एन्जॉय टायम वीथ यू कितें सांगपाचें आतां हेका फाल्यां उरला शॉपिंग फाल्यां हेणें म्हाका मारून उडोवपाचो प्लॅन केला तो दिसता सीता फाल्यां म्हाका एक काम आसा गो फ्रेंडाक मेळपाक वचपाक जाय म्हाका जॉन्सन आसा तोच बरो आसा म्हाका
मारून उडयतले बॅगा उठून. कितें म्हणटाय रे? खरेंच या रे फाल्यां. Maybe it will be a surprise. या म्हणटा तू बरं या तर. ऋषी Yes, John. दिसत न्हू. हांव कितें म्हणटालो? कितें करता रे? कितें करता म्हणजे? तूं म्हणटालो मगो यू लायक टू स्पेंड टायम विथ मी एंड यू विल गिव अ सरप्राइज टुमॉरो. फाल्यां कित्याक? कल करेसो आज करेसो अरे वंशिता कितें जावना काय ना. आम्ही शॉपिंग करपाक गेली आनी काय shopping करपाक. आनी आतां येवपाक जाय आसलो. तर कोण बरं रे कितें केलें रे कितें करतलो? काय ना तूं येयलो सगळे. आजी आजो मी तुका कितें राखी मारताले राखी जय जय माझा गर्लफ्रेंड काम तुला खबर आहा. खबर आसा रे पूण म्हाका शिकयलें तें म्हाका तुगेर जायना तुका शिकोव तुका आनी कोण पडटले रे. तुजी सायज पळोवची पडटली पयली. ए सायडीचेर वचो नाका हे सायडीचेर काय नासता ते सायडीचेर आसता काय गो ते सायजीचेर आसता थंय. ती सायड म्हणजे काळीज रे काळीज फक्त व्हडलें आसलें पुरो म्हणजे तुजें काळीज व्हडलें आसा तर तें सोड रे तूं म्हाका शिकयता काय ना ना रे. म्हाका हे दिशीच्यान शॉपिंग करून करून भोंवडान सारको ओडून उडयला. हांव म्हाका आतां जायना ना म्हणलें गो. बरें तर हांव वयता कॉमेंटार सांगता पूण हांव कोंकणा करिना अरे बाबा सांगता काय ना म्हाका टायम जाता ए ते लवची बूक कितें तसलें हांव काय करना पयलीं सांगता घातलें फुडें सांग अरे बापया तेची हायट 6 फिटाची आसा म्हणजे आयज म्हाका दोळे घालचे पडले काय ना तूं सांग फुडें आता दोळ्यांक वॅक्सीन घाल. वॅक्सीन घालून ते पेपर म्हणते प्रोफेसर काय कितें केला तो खंय गेला तर तो हांव ते दोळ्यांक दोळे घालता बरें पयता खंय गेला तो कितें जालें रे? तुमचो प्रोफेसर ना आनी खंय
येलो सांग आता किती काम असले आमचे काढपाचे उरले बरे. काढपाचे किती काढपाचे उरला गो आवड रे बिझी. नोट्स गो बरे आसा काढया उरले बरे. आता काढूया रे. आता काढूया ना काय गो फाल्यां काढूया नका नका आताच काढूया. फाल्यां काढूया आता काढूया. दीदी दीदी उठ गं. तू किती गेला ना? तुका मेळटा तू माझा फ्रेंड न्ही गो. म्हाका मेळपाक गेला खंय कितें मोडे बसतले. म्हाका खबर आसा तू कित्याक गेला तें. कित्याक सांग पळोवया. दीदी पळया तुका पयलींच सांगता तू फाटीं सर. अशें न्हू गो. अशें गो सारकें सांग. दीदी तुका हो स्ट्रेट सांगता. ए सिद्धी तू म्हाका पळय तू म्हाका म्हाका तेजी चलतलें गो पूण सांग पळय कशें. दीदी पळय हांव वीरूक लायक करता सो तू फाटीं सर. कितें तू विरूक लायक करता. मागीर तितून हांसपाक कितें आसा तर. निमा आयक म्हजें. हांव गो विरूक लायक करता आनी तो ए राव तुम्ही डिस्कस करा हांव नोट्स हाडपाक वयता तुका फिजिकल केमिस्ट्री आनी मोग कितपा जाय तेका तुका नाका तेका मागीर दिता निमा आयक म्हजें. हांव गो त्या विरूक लायक करता आनी तो विरू बी म्हाका लायक करता. सो तू गो मातशें फाटीं सर. तू सर फाटीं. तू सर गो फाटीं. तू सर गो. विरू म्हाजो गो. तुका बघ सुबीत तांदूळ कशें कापून उडयले. तुका पळय गो काळी कशें कापून उडयलो. उडय गो. उडय गो. उडय गो. तू उडय गो. उडय गो. गोड आसा म्हण तुका कितें दिसता वीरू तुका लायक करता. मन साफ आसपाक जाय. तुजें मन साफ न्हू गो. तुका तेका दुदान हाडयता. सिधी चड जाय तुज्या आतां. तुजें चड जाल्यार तू चल आं. तू चल. तू चल. पळोवया. चल. आपूण तू बोर्ड फोडते खोली नाका बाबा ए तुझे नोट्स आनी तू बाबा चल हे पळयले ए गो जा तेणे म्हाका फाटीं सर म्हणलें. तेका सांग रे फाटीं सर म्हणून. तुम्ही दोगांय फाटीं सरा घेवया कितें? विरू तू म्हाका फाटीं सर म्हणलें. रातीक मरे योच तू घरा. पळयला तुका. तू घर बसलेल्यान भोंवता गो आपूण तू भायर तू म्हाका फाटीं सर म्हणलें वीरू. दोगांय घर बसलेल्यान गेल्या तरी कितें आनी सिद्धी म्हणपाक लागले योच तू घरा तें लावन उरचें पडलें घरा वयताना ये तूने क्या किया हांवें तुका इतलो मोग केलो आनी तुजे तेंचे अमरा फाटल्यान गेले अशें कशें करूं शकता तूं से आग निकलती है मुझको सजा दी चाल की
बेस्ते करू शकता तू आधी ते म्हाका सांगता त्याच्या अमराचे सेटिंग करू सेटिंग खंयचे हेचे परते घडनाले पळय म्हाका एक प्लॅन येयलो अमर खंय गेलो काय तो अमर ए बेबत्या भायर ये अमर ए अमर ए, किती बाबू माणसं परत ते गेला नाही रे. भितर बाटल्यो ना आता बरे डोंगरार वाटून आसळ्याच्या पायांनी पूस तू यूज करते आसराचे मला हा गोड पाल काय आणि म्हाका ते मी काय ना एक काम असले काम बी करता हो म्हाका दिसलें म्हाका खाता खाता डोंगरार वयता म्हणून अरे बाबा सांगले मरे काम हा म्हणून सांग तर तू म्हाका एक सांग दोन सांगता एक विचार हा तू म्हाका एक सांग तू कोणाक लाईक करता लाईक रे करता तर बिरू लाईक करता तुका लाईक करता रेसिपी लगेच रे हा तू खंयचे चिडवाचेर बी खूप करता काय तेच टाइम ना म्हाका बेलवाचे बिलवाचे खूप करपाक पयलीं हांसता येस त्याच्या मनात या खातीर काय ना अरे काम झाले कार्य आहे किती कार्य आहे काम बी टाइम ना म्हाका मरे म्हाका रे होय बरे मलावच काय मुलगाचा लग्न मी धारेले किती खंय गावाय लग्न धारेला अरे ना रे म्हाका मरे ती खूप आवडटा तू बाई गोयचे तुका ती आवडटा हय रे खूप काय कोण मग खरंच खूप असता म्हणून याची साईज काय आहे बाबा तियाची साईज काय आहे अरे कोणता मरे अरे तू तियाच म्हटले मला काय ते निमा म्हटले रे निमा ती एक वेळी मस्कळच जाय रे आणि तियात म्हटले वेगळा म्हणता मस्त कोणाचा काय ना आपण काय वाटायला ए निमा मस्त म्हणताय तुझ्या पैदा तुका पैदा रे म्हाका कितें जाला तर काय ना अरे बाबा तू एक पॉट उगो जाल्यार ते नी तिया बाबा सुको बोमील मरे तो अरे तू गाणं रे जाल्यार तापले वाचून मरे हा बघे जातले तुमचे काय जातले अरे तू ते कित्याक पळयता तू कांयच पळय सेम आसा मरे दोगांचे आई दोजे बरे विचार आसाचे खूप एक्सपिरियन्स आसा सगळ्या वाड्याचे एक कारण अरे ऊ अरे सोड हय सोड करता मरे तू अजून अरे ते माझ्याकडे जायना तू एक काम कर आमचं जय आसा न्हू तो सामको हुशार आसता कामाक तू जयाकडे वच मरे चे तो नाका रे म्हाका जाय तो तुजे कडेन आसा तेजे कडेन ना तेजे कडेन ना ना तुझे कडेन ना अरे ना रे तुजे कडेन पळय रे सिक्साची सेन्स आसा कितें जाय रे म्हाका ए सिक्स सेन्स तू कितें तरी चिंतताय बाबा हांव ना अरे पळय रे हांव मरे या बाया खातो ते देखील मनात कितें तें म्हाका सांग ना ए बाबा ए कितें ते सिक्स सेन्स बेस्ट ऍक्टिवेट जायना कळ्ळें मरे ते ऍक्टिवेट करचे पडटा सामके अरे पयशे हाडून विचारलो मागीर कितें 100 रुपयाचे कर कितें ते वोडाफोन रिचार्ज 100 रुपयाचे कर मागीर आनी पयसो जाय तर तुका अरे खबर आहा बापायकडे घाल्ला म्हणून इतक्या वेळ परत परत सांगिना काय बियर जाय नाका ते बी नाका पण कितें अरे 2 मिनिटां ध्यान करचे पडटा मागीर ते ऍक्टिवेट जाता कर द्या कर रे कर रे चल करता हेचे म्हाका एक कळना हो सुरपी मारता ध्यान बी करता चड म्हाजे काम जालें की करप त्या दिसले तिया बेश्टे म्हणटाले म्हाका जेलस करपाक म्हाका खबर आसा ते म्हाका खूब करता म्हणून जालें रे हय जालें तुजें जालें अरे थार धर रे थार न्हू तुका थार एका खंय खबर आसा म्हणजे थार ना ती आमगे बस आसा जालें रे काय ना तुजें हय जालें जालें चल आपय झाले येस काम झाले माझे टिया ओ टिया मागे हवो ओय येतले त्या टिया ओय तुझ्या इंजिन आवाज चल तुझे येल्यावर ना तुका खूप चेक कर मी केन्ना घुसता भितर तो आसा हायच बरो आसा टायट ना दिसता ए एक तो तुजो बॉयफ्रेंड तो टायट आसतलो पाड पूण आयकपाक येता दिसता हेका 6 सेन्स एक्टिवेट जाला दिसता हय सगळें आयकपाक येता ना जाल्यार हो म्हाका पिसो करून उडयतलो ए तू पयलीं पिशे ओय! मुगा कसो करतलो कितें बडबडटाय रे
ऐकपाक गेलं तुका झाले ऍक्टिव्हेट. आत्मा तर माझे काम झाले या ओय पाहिजे का माझे काम आहे ओय पाहिजे ही चिंता बोलते किती चिंता वाव अमर आसा सांगले गे हेणे अमराक देवा म्हाका चुडयता किती चिंता रे तुका खूप टाइम आसा रे पूण हे म्हागेलें भायर काड न्हू ते म्हणता मग एक तास नक्की आपल्याला रे. एक तास नाही आपल्याला त्या बेग ते बाहेर काढ गं. अमर चल मरे म्हाका खंय तरी व्हर फक्त तू आनी हांव आता म्हणता ते प्रेम मला खंयतरी घर मरे. फक्त तू आणि ते. ह्या रेड्याक कितें जालें नाच तसो अमर कुशीक राव तुजेर मी पडत कर येडो तुका कितें जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाता सोड ना तुला काय कळेल. तुला पुढे जायचं ना त्याचा खूप त्रास जाता. अमर तुका कशें सांगू की हातूंत कितले लायक करता ते म्हाका खूप लाईक करता ते. म्हाका बाहेर वच कर. आपण तो बेब जो अमर येता मागीर आमी दोगूय पाठ पडलेल्या हातान घेऊन आणि तो वाचपाक दिला पुसून. किती झालं असं? शिकता भुरगीं शिकता बरें आसा. ही शिस्त आसपाक जाय. अशें दिसना हांवें. माझे स्वप्न म्हाका अशें दिसता माझे स्वप्न आतां पूर्ण जातले. म्हाका अशीच कॉलेज जाय आसली. खंय सगळीं भुरगीं शिकता, डिसिप्लीन आसा, मॅनर्स आसा. हे सोडून सगळे जातले. वॉट डू यू मीन मंगेश? हेका पळय मरे. हो पिवन येता आनी हांगासर तो शिकपाक बसला. मन वेदर माय बॉय. चल बाहेर पडटा. आय एम प्राऊड ऑफ यू. बरें दिसलें तुका बेस्ट करता तें पळोवपाक. म्हाका हेच्यानी म्हाका मरे खूब इमोशनल केलो. म्हाका म्हाज्या कॉलेजींतले दीस उगडास केले. म्हणजे कॉलेजीन कितें करताले तुमी? मोग करताले. मोग न्हू रे बाबा. हांवें बरो भुरगो आसलो. सामको पॅट्रियोटीक. म्हणजे तुमी कितें कॉलेजीन पेट्रोल लागले. अरे बाबा पेट्रोल न्हू रे. पॅट्रियोटीक म्हणजे देशभक्त. अशें कितें केलें तर तुमी कॉलेजीन? कितें केलें काय म्हणटा 15 ऑगस्ट बीन आसतालो तेन्ना हांव स्कॉलाच्या टॅरसीर वचून फ्लॅग लायतालो. म्हणजे तुमी कितें ट्यून आसले? एक ट्यून जाले. अजय देवगन आसलो तो. टॅरसीर वचून फ्लॅग लावन मागीर ताणें तुमी उडकी मारली न्हू. यू शट अप मंगेश. अमर सांगता तें खरें. कळ्ळें तुका? अमर सांगता तें खरें. बरें दिसली भुरगीं शिकता ती. तूं कितें शिकता तो बाय? फिजिक्स. हां बरें आसा. कितें शिकता पळया? आणि तू रे बाबा कितें आसता? पेपर वाचता? मराठी. मराठी जाल्यार कोण कसो वाचले? कोणूच आयकना भाशेन. जयश्री तूं हांगा कितें करता? हांव कितें करता? ही भुरगीं म्हाका पिशान काडटा. तो अमर, तो प्रेम, तो परतो भितर बसता.
शिस्त ना तांकां शिस्त ना चूक तुम्ही केन्नाच सुदारचे नाही आता तरी सुधरा हांव तर हेंकां शिस्त शिकयता कसली शिस्त कसली शिस्त तुमकां उगडास दिसा आमी हे हॉस्टेल आनी कॉलेज कित्याक लागून स्टार्ट केल्ले ते हय ह्या भुरग्यांक नवी दिशा दिवपाक दिशा तुमकां काय म्हणजे कांयूच उगडास सुदारना हे तुमचे शिस्त रुल्स रेग्युलेशन हेंच्या खातीरूच आमची स्वताची भुरगीं आमकां सांडून गेली जयश्री फक्त तुमकां लागून जयश्री तुमकां उगडास दिसा तुमी म्हाका एक शपथ दिल्ली ती विसरल्या आसा आसा उगडास आमी हे हॉस्टेल आनी कॉलेज स्टार्ट केल्ली की ही भुरगीं तरी आमच्या वांगडा आसतली आनी आमकां आमच्या स्वताच्या भुरग्यांची कमी वाटची पूण तुमी येता त्या दिसा त्या भुरग्यांक रस्त्यार करपाक लागल्या ही भुरगीं बदमाश शिस्त ना तांकां ओगिरा पुरो तुमकां कितें दिसता भुरग्यांनी फक्त अभ्यास करपाचो आनी कांयूच ना हांव मानता थोडी भुरगीं मातशी वायट आसता पूण तांकां सुदरोवपाचें आमचेरूच आसा ना की येता त्या दिसा तांकां रस्टिकेट करता हांव कितें सांगता तें कळटा तुमकां काय नंदी वयल्या सारकी दोळ्यां फक्त कसली हाडटा ना कळटा म्हाका पळय तर हेच्या फुडें एक भुरगो म्हाका ह्या कॉलेजींतलो रस्टिकेट जाताना दिसलो हांव मात्र तुमकां ओगी रावचें म्हाका कित्याक हांवें कितें केलां तुमकां लागून हांवें एकदां म्हाज्या दोनूय भुरग्यांक दवळल्या परत म्हाका तुमकां ह्या भुरग्यां बरोबर करपाक दिवपाचें ना करपाक दिवपाचें ना जयश्री जयश्री योगा सगळे नाटकाचे काम परत एकदा माझ्या गावाचा योगा फाल्यां याच रंगमंचाचेर रात्री 10:30 वरांचेर ब्राह्मण आणि दलित ब्राह्मण समाजातर्फे नाटक सादर जातले आता करपाचे कितें परवा वैश्य समाजातर्फे याच रंगमंचाचेर 10:30 वरांचेर रातच्या नाटक सादर जातले बदलो न्याय समाज कांदोळी श्री अनंत जनार्दन प्रणवामित्राने बरेले आणि विचारले दोन अंकी जमान मोदी कोक नाटक भुरगी तमाशी प्रोफेसर विनाशी भुरगी तमाशी प्रोफेसर विनाशी बाल परिचय प्रोफेसर कोरोना अमोल सुभाष नाईक प्रोडेकर नेक्स्ट शंभू आत्मानाथ प्रोडेकर जयेश अनिकेत कृष्णनाथ नाईक प्रणवामित्र विवेक रुपेश सुभाष नाईक प्रोडेकर अमर अनंत जनार्दन प्रणवामित्र प्रेम भूषण देवानंद शिरोडकर दीक्षिता प्राची गंगाराम कुमार नीमा शेफाली संतोष शिरोडकर पिया तन्वी ज्ञानेश्वर कलामुरकर जयश्री दक्षता विक्रास कलामुरकर सिद्धी रुपेश नाईक प्रोडेकर रंगमंच आणि नेपथ्य नाटेकर नाट्यकला भंडार आपला हुआ वेशभूषा श्री प्रदीप गोवेकर आवाज योजना श्री मुकेश आश्वेकर तिरेनिवास नेहरू संगीत आयोजक श्री अमय नागराज कामत जर तुमच्या अंकात होता संगीत सहाय्यक धीरज शिरोडकर तर तुमच्या अंकात खेळता दोन अंकी जमान मध्ये कोकणी नाटक श्री अनंत जनार्दन प्रणवामित्राने बरेले आणि विचारले भुरगी तमाशी प्रोफेसर विनाशी भुरगी तमाशी प्रोफेसर विनाशी भुरगी तमाशी प्रोफेसर विनाशी
वाज बसलो गो स्टडी करपाक म्हणून कोणाक वाज येता म्हाका तर मजा येता म्हाका येता हे सगळें करपाक खूप टायम आसा सध्या स्टडीचेर लक्ष दवरूंक जाय ते मागीर करूया नाका गो बाय एन्जॉयमेंटाचे बरें आहा पूण लव गो म्हणजे कितें गो निमा निमा म्हाका लायक करता पूण तिणें म्हाका केन्ना सांगूंक ना मगो कळपाक जाय पूण हांव तेका लायक करिना आनी कोणाक शुअर मगो कोणाक सांगचे ना मगो आगो सिद्धी गो तुका हांसपाक कितें जालें गो तुका हांसूंक जाय कित्याक हिमाची विकेटी बरी आहा पूण आमची आनी सिद्धीची तर कॉलेजींतल्यान गो हे ना गो म्हाका भंय दिसता गो सांगू म्हाका तूं हेल्प करतलें मगो प्लीज गो प्लीज 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 हेल्प कर प्लीज हे कितें तर ही दोघां हातीन हात धरून माझी विकेट उडयली काय कितें कितें कशें करपाचें गो प्रपोज हिरू बरोच पास जालो मरे प्रपोज करपाक पावलो प्रपोज अजून काय चिंतूंक ना गो ते मागीर चिंतुया तूं म्हाका हेल्प करता मगो हांव हेल्प करूं म्हाका खूब एक्सपिरियन्स आसा नाका नाका तुजी आयडिया नाका खंय तूं दिशी जा म्हाका हेल्प कर मगो तूं करता मगो इवनिंग ऑन बीच शेक ओके ओके डन डन म्हाकाय बी खूब आवडटा बरो प्लॅन आसा पूण तुमकां खबर ना म्हाजे कडेन बी एक प्लॅन आसा कशी वाट लायता ती पळय तुमची वो हसता तो हाका कितें जालें ना काय एक गांव आसा एका अशें दिसलें आसलें की तूं म्हाका प्रपोज करता जाल्यार हांव तरी तुका प्रपोज करता म्हणून हय आसूंक शकता म्हणजे ते कशें ओके ओके डन डन तशेंच करूया चल फायनली तू माझे काम करता पण आय एम सो हॅपी आय एम ऑल्सो व्हेरी हॅपी हिरू खुश जाल्यार जग खुश रागीर पळय तुमची कशी मोगाचो भोग करता तो हे सिसा तुका कितें म्हणटालो जाणा मगो हे आनी कित्याक गेले काय काम कर मगो हे म्हाका सॉलिड सकाळटा गो काय गेलंच करूया न्हू तुझे कडलें काम हांव करना तें करूया मगे तर चल
तुका दिसना गेले सुट्टी दिली मग तुमची हालत किती झाली तर हय तर म्हाकाच मज्जा येता काय तू गेले सुट्टी आता दोगांय चिंता आसतली एकामेकाची लाईन कट म्हणून पळय हा बस तुझी लाईन कट झाली असतली माझी बघ बघ निशिता ओ निशिता त्या दिवसा तू म्हणटाले न्ही गो शॉपिंगाक या म्हणून कधी मळात या म्हणून तुझ्या ए हय हय आता तुका आनी कोण कितें जाय गो यो 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 शॉपिंग यो 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 ए माझी बी लाईन कट केली मग माझ्याकडे एक प्लॅन असा पूण तुका म्हाका तितून हेल्प करची पडटली हांव सांगता तशें करीत न्हू जाल्यार तुका तुजो मोग शुगर परत मेळटलो कळ्ळें हय गो इतकेंच आनी तूं प्रोफेसर तूं टेन्शन घेवं नाका गो तेच्या खातीर म्हाजे कडेन एक प्लॅन आसा तूं रेडी आसा मगो बरें तर हांव तयारीक लागता पयलीं सगळें खंय गेला तें वचून पळयता आनी मागीर तुका कॉल करता कळ्ळें बरें येता तर देवा हें कितें जालें हांवें कितें चिंतलेलें आनी हें कितें जालें हॅलो कोण गो तूं कितें करतलें तूं कितें केलें गो विरुना तुका सांगता कोण तूं कितें गायन तेजी फ्युचर गो गेलो तुजो फ्युचर आतां तुजी बी लायन कट गो आनी म्हाजी बी लायन कट पळय निशिता येयलें तेणी विरूक प्रपोज केलो आनी दोगांय आतां हातीन हात घालून डेटींग केलें ना माझो विरूद्ध तो असो केन्नाच करचो ना हो सगळ्यांचो प्लॅन तो म्हाका पयस करता म्हाका तुका पयस करपाची गरज ना आसा खूब जेलस जाला त्या दिसा म्हाका विरूद्ध नोट्स दिल्ले पळय तूं हे सगळें सांगता मुगो जोर हुशार तूं ते कोण पळय भाशण तुजें तोंड पळय भाशण तूं जे पळय गो तूं चल गो आसा पळय म्हस कशी आनी हेका विरूद्ध जाय पळय आतां मगे सुकणे कशें आनी विरू जाय गो तूं चल गो विरू म्हाजो विरू म्हाजो पळोवया पळोवया
युनिव्हर्सिटी लेवल ड्रामा कॉम्पिटिशन जातले सगळे गोंयच्यो कॉलेजी तितून भाग घेतली आणि आमकां सुद्दां घेवपाक जाय म्हणजे आमकां कितें नाटक करचें पडटलें सारकें आमकां नाटक करचें पडटलें आणि ह्या वर्साचो थीम आसा बॉलिवूड मुवी म्हणजे आमकां मुवी करपाक जाय मुवी न्हू रे नाटक करपाक जाय आमकां खंयची एक मुवी घेवन त्या मुवीचेर नाटक करपाक जाय पूण मुवीचें नाटक कशें जातलें मंगेश डोंट इरिटेट मी सगळ्यांक आपय सगळ्यांक एकदाच सांगता चल आपय सगळ्यांक बरें सगळ्यांक आपय माझे स्वप्न आसा की स्पर्धा आमी जिखची आणि आमी जिखतलेच ही भुरगीं शिकपाक न्हू जाल्यार नाटकां तरी कामाक येतली छोटा मंगेश राव आसलो आमगे सांग कितें जालें अरे कोण रे तो सर तुम्ही कितें चल्ला अरे भितर कूद आहा पांय वर आनी तकली सकयल केल्या चल या बेटा हांव रे तो योग करतालो कोणी योगा सांगल्या छोटा मंगेश योगा करपाचें बरें प्रेम बाकीची गोंयच्या सगळ्यांक आपय ए कोणाचा आवाज रे सर तुम्ही हांगा कित्याक सांगता सगळ्यांक येवनी मंगेश चल चेडवा आपय प्रेमाने पुढे गेला तरी दिसता मला एक अरे गांडा हांव योग करतालो पळतो हांव केन्ना तो शिकू येलो मेंढर विरू अमर खंय आसा आपय तेका सर आसता हांगासून आसतो आसतलो सर हांगासून येतलो चेडवा आपय रे बेटी किती मेंटेना सगळे आता किती झाले म्हाका दिसता किती पीस सुरला आगो हांगा तुमी स्लाइड करा गो नाही किती सगळे असा विरू वेरी जमा रे निमा बेगीन आपय तेका मंगेश तेका सोद एकाने आता खंय तूं हांव बिनू खंय गेले रे योगा रे हांगासून आसली पूण येयली देवा हे किती झाले रे सगळे काय किती रे सगळ्या होय होय सांग तुम्ही सर आम्ही हांगा घातली आम्ही खंय गेल्या तूं हांगा नको आनी नको उबे ए बेट्या देवास कोणी घेतलो आम्ही हांगा घातले रे तू परत दिले कॉलेज काय केले और म्हणजे पाड द्यायचे बटन कधी कधी अटेन्शन अरे बापया तू बस रे उगी तू सांगलं बरं कोण दिलं असं म्हणून कोणाचं गुड न्यूज दिसतंय किती खबर ना कळटले आमकां सांगता नो लव इन कॉलेज आणि आपण गुड न्यूज घेऊन येया मंगेश साडीक राव साडीक रावचोच राव फुडल्या म्हयन्याक सामकें सांगता तें आयका फुडल्या म्हयन्याक युनिव्हर्सिटी लेवल ड्रामा कॉम्पिटिशन जातलें आणि आमकां सगळ्यांक तितून भाग घेवपाक जाय सगळ्यो गोंयच्यो कॉलेजी भाग घेतली ही जय दिल्ली Yes, I'm so excited. होय, हांव बी निमा बर्थडे दिली. हो न्यू जातलो हांव सामकें भियाले होय मज्जा येतली आय हॅव वन क्वेश्चन अरे बापया तू बस रे उगी बॉस पेपर तू बरो पया कितें क्वेश्चन आसा तुका नाटक केलं तर दशा अवतारी करताय नाच रे बाबा हे असे करूया मॅडम मंगेश कितें बडबडटाले काय सर हो म्हणटालो तुम्ही आता म्हटले पळय कॉम्पिटिशनात भाग घेवंक जाय कसलें नाटक करपाचें काय विचारता तो सांगता सर हांव म्हणटा आमी काय बरी आमची टेम्पररी केल्ले पळय ते करूया तितून न्हू हांव हिरो आसलो ते आनी कितें रे नाटक करते. टीचर, ते नाका. आम्ही फक्त फक्त खेळत करूया. हांव काय तरी जातलो नव्हती गेली आता. चलो चलो इकडे ऐका ड्रामा कॉम्पिटिशनाक थीम आसा आमकां कोंकणीत नाटक करपाक जाय आनी खंयच्याय मुवीचेर आमकां नाटक करपाक
कॉमेडी नाटक करपाचें फनी कशें सारकें न्हू सारकी आहे. आम्ही मर्डर करूया मुली लेट्स डू वन थिंग. ऐका, आम्ही सगळ्यांना एक एक सजेशन दिवया. जे कितें आसा ते आमी सारके डिस्कस करून कितें ते करूया. हांवें दिलें बरं मर्डर अशें मुवा मुवा करता ते प्रेम जातलो एक funny movie काढ. आम्ही ओळख म्हणणार करूया. अमोल मालेकर. चल, ना, आम्ही बाहुबली करूया. बाहुबली कितें तर आमी कोई वेगळ्या करूया. ए कोणी मिळते एक रोशन मस्त आहे सर आमकां भाग घेवन मेळटा जाल्यार हांव एक सांगता नांव न्हू हय, कॉलेजीत शिकता ते सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या प्रोफेसरांक आनी सगळ्या स्टाफाक घेऊन भाग पळयता. सांग तूं कितें करूया. सर आमी ती रेशमाची जवानी करूया न्हू कितें बडबडटाय? सर भुताचे भितर असलें बीन कांय नाका. म्हाजो एक सजेशन आसा. आमी सौदागर मुवी करूया. ते इमली का बूटा बेड़ी का बेर अशें इमली का बोटा बेली का बेल इमली खट्टी याचे खाल्लं मिळते I agree. आपण मुवी करूया I don't agree. हांव decide करतलें कसली movie पळयतली. जयश्री तूं हांगा कितें करता? आमकां जाणा तुमी कितें decide करता नाना? यो गो सिद्धी, तुमी बी एक suggestion दी. सर हांव कितें म्हणटा आमी न्हू कॉमेडी नाटक करूया. सो कितें तरी funny movie घेवया. अंदाज आमकां आवडना. सर हे घेऊया चल, येना ना, हे मोहात ना. सगळ्यांनी एक एक सजेशन दिलं. आता माझं सजेशन हांव सांगता. आमकां जर जिखपाक जाय जाल्यार सगळ्यांत व्हडली एक सुपरहिट मुवी करची पडटली. आनी ती बाहुबली आनी अंधाधुन नाका न्हू. ती जावन आसतली शोले. आमी शोले करूया. एंड इट्स फायनल. हय, जयश्री सांगता तीच करूया. शोले करूया. ते छोलेचे छोले जाणारे पुढे आमचे छोले करून पाव घेऊन जावचे पडटले. कोण कोण कसलो रोल करतलो ते हांव सांगता. जय तूं जय जातलो. वीरू तूं वीरू जातलो. गंगेश शटा. जयश्री तूं सांग पयलीं. तुमचे सर जातले ठाकूर आनी तूं मंगेश. तूं रामलाल. आता याच्या भांडणात असतात आणि आता रामलाल आणि बेस्ट म्हटल्या ते ठाकरा खात ना परत तुझे पडटले कोण तुझे पडटले गंगेश, मातशें ऍडजस्ट कर तूं. कर ऍडजस्ट. जयश्री तूं फुडें सांग. हांव जातले पसंती आनी तूं जातले मौसी. चालेल नाटक आमचें. आमी कितें करपाचें तर ती पसंती कर रंग करपाचें. दादा तूं जातले सिद्धी जातले राधा. प्रेम जातलो कालिया. कालिया 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 गब्बर जातलो. आणि तू गतिशीता. तू सांगा. गो तो गो कालिया नाश्ता करतो आमच्या लोकांची खेळणी चालेल नाटक. हे कितें म्हळ्यार हांव सांगा बी. अगं जा गो. फक्त धरून बसपाचें आनी कांयच ना. आनी डायरेक्टराक घेऊन जा. चालेल तर. फाल्यांचे वेसाय चालू. सद्दां लेट येता तशी मात येवं नाका. डायलॉग पण हांव बरयतलो बरें बरें तूं बरें डायलॉग. सर माझे एक सजेशन आसा. जर आमकां हे नाटक फनी करपाक जाय न्हू जाल्यार आमी साश्टीच्या कोंकणीन डायलॉग बरोवया. वा, व्हेरी गुड सजेशन. विरू हो कितें सांगता तशें बरें. साश्टी वय वय गुरुच आसत हांव साश्टी गुरुयता तर कितें म्हणटा शांतादुर्गा कॉलेज? नाटक करपाक आसा न्हू रेडी? नवाज नाटक सोंपोंक ना अजून. ही सगळी
लोकय आणि त्याचा तुम्ही दोघांनी धरून माझ्या मुखार हाडपाचा आहे मागीर हांव तेची कितें हालत करता ती तुमी सोय जातले तुमगेलें काम जातले पूण 50,000 लागतले हो ते आतां मध्य न्हू तुका आमचे दिता हांगा तेगेले पयशे दी बेगीन आनी तूं यो बेगीन धुवपाक ना रे हे आमचे रूम गोष्ट रे तुमगे रूम सोय हो आमचे रूम होय हे हांव वयता तुगे गाडयेर बसलो न्हू म्हणजे पुणे हांव वयता ए तूं वच रे हांव वच हिंगसर रावता ए रामलाल हे ते चेडूं कोण रे ते आमगेली सून चुकी करपा आहा तेजे काय करपा ना रे तूं वच ते काम दिला ते कोण तूं वच रे आवय, कितू बरो वाजयता रे तूं. म्हाका शिकय मरे. हे सोप्पे मुगो एश दोन पय एश अरे म्हाका वाजोवंक जायना. हे कित लागले हे गेले पयशे आणि कितें काम करपा येतो ते कर बरे ना वयता हे वसंती तू ही कित करतो तुका मावस सोदिता होय आगो तुवें काय करू ना मावस तू गोंय आमगे काजार करून सोदिता जय ते कितें चेडगो होय होय येस येस जा माशान आगे माशान तुगे धावय कित्याक गे आमगे घर धावय जातली होय भांगर तुमगे बसंती आमगे भांगर इकून खायन जाल्यार पुरो काय ना माशान जोक मारलो जोक तूं पळो ना जोक मारलो बोल या तुझे दोन तर बसंती आणि तुम्ही बी दोग जाण दुख नाकात ना गो तुम्ही ह्या संसारात नाव कित्याक बदलला तुमकां लागून माझे नाव सगळें पिड्यार जाता जेन्ना ते तुमकां कामाक दवरला माझे नाव सोंपता तुमकां खबर आसा तुका अरे सांबा सांग तेका कोण होईना तेंका सांग सरकारान म्हणजे कितलो इनाम दवरला तो सांग मी किती सांग आयकोला 50,000 आणि हो इनाम बेश्टो दवरल ना जेन्ना गोंयांत फूल भुरगे रडटा तेगेली माय म्हणटा तूं नाजाल्यार गोपोर येतलो गोपोर ही भिरांत हे भिरांतीक लागून सरकारान 50,000 इनाम दवरला आणि तुम्ही दोगांय माझे नाव कित्याक करता हा कितें कितें म्हटलें सॉरी म्हटलें म्हणून काय जावपा ना तुमकां सजा मेळटली तुमकां कितें दिसलें तुम्ही त्या दोगांक शिवन हांगा धांवन येतली शेपडी घालून आणि सरकार खूश जातलो
तुमका कितें एक एक लिटर पेट्रोल दितलो ना तुमका सदा मिळतली ए कालिया एपिओ अब तेरा क्या होगा कालिया मात मारने में सदा आपने मोड़का नंबर दिता इंडिया ने मोठा नंबर दिला ओय तुका तुझे इंडियाला येताना केलं बाबा मिळतो नाही आज ती पिसलेली अंड्याला खाय लागली रे आधी घालून ना खाली असा मोठा नंबर घेऊ शकता म्हणजे तो एक्सपर्ट शुअर चल येस सोडलं तुका हा ए गोरिया इच्छे देव कोणच्या किती रावला अब तेरा क्या होगा गोरिया तुका मानलं का तू स्वतःला राहून किती करतो मी म्हणता बसून तुझं वचन नंबर किती म्हणताय का सेटिंग करता आवय किती म्हणताय तर ते हाय ऐक म्हणताय की म्हणता एक काम कर मला त्याचा नंबर सांग आहे मी तुम्हाला काढून ना हा आता कोणती फोन करता बाई हे बसंती तुझे लोटांग फ्री है एयरपोर्ट ड्रॉप असले ना गप्परू किरे हरवायला इचोर ना हा मारलेला मारू के बियर मारतो काय माका बेस्ट रे खाल्ला पकडा होताय तो गप्पा काय रे गप्पोय बसोय तो मारलेला डोंकीचे बसून किट पप्पू नेलो एक हात कापलेला नाही हात पाय कापून नेला आता हा तुका फक्त वर्णी दिवपा येला आणि हे बघ माझ्या पायात जायची ओ ठाकूर तुगे काट्या मोचे तू गोळा गावली कोण येलो आता हा तुका फक्त वर्णी दिवपा येला पण माझ्या माझे मागेले दोन भांगऱ्या पुढे तुका सोडपा ना चल रे मगेश हा संडासाक वयता तुका घेऊ तू या सुन्या मुखार नाचो ए बसंती स्टार्ट कर तुझे तो डान्स ए म्हातारे नाचतले नाचा तू एक उडास दोडा जोर करून तो डान्स बोल झालो तुझ्या हिरशिरून त्याच्यात कोटा नो रेचर आळ्यान घालून रातचो कापरिया फ्राय करून बियर बरोबर बसलो नाचा तो नाच again Ponilo.
हे ठाकरान तुका लव लेटर धाडला. ठाकरान ए ठाकराचे हात कापले मरे काय लेटर बोलले की रे हात चोया घे घे. हे किती कोरेला रे काय कोणा मरे हे वाच मासे येची पेड गब्बरा गब्बर दुसरा बोलेला काय तू म्हणता मुनिया मासरा लेवड्या तुझ्या ए माय माहिती काय तिने का पहिली सांगा अरे तुझ्या माय ते कोण तू कर शिकवना हा शिकवता रिस्पेक्ट ठाकूर कोण ओ काल्या इसका गब्बर तू गेल ठेव खतम होता. जय तू मुको वाचून का जय गेले कमाल ते चालेल का? तू फ्रेंड्स, तू कशाला एवढं शिकवतो? बरी झाली प्रॅक्टिस आल्या आल्या असं गवईचा गजर सारखं असंच करा अशी भमाणा बंदा बरं सर परत प्रॅक्टिस करूया. हांव येयलें. तुमकां खबर आसा काल आमचें नाटक जालें आनी कॉलेज कॉम्पिटिशनाक रे आमी सादर केल्लें गब्बर इज बॅक. इतके म्हणजे इतके फालतू जालें की लोकांनी कुसलेलीं टोमाटां आनी तांतया तोंडाचेर मारलीं आनी एक ताकीचोर त्या प्रोफेसराच्या तोंडार पडलें. सामको लांबड आसा कितें करचो तेकाच खबर. ए सिटी तू म्हाका मेळपाक येयला गो गारे हट तू वास बरे दिसल्याच्या फाटल्यान हांव बरे निमार मेळपाक येयला. ए कितें उलयता तू कितें तुका कितें दिसलें आगो तुका कितें सांगू दिसिताचें मुगो तें मुगो झळ्याचें मुगो मातशें सेटींग आहलें तेका झेलस करपाक गो तुका आनी कितें सांगू हांव तुका खबर ना म्हणजे कितें रे? आगो म्हणजे हांव त्या दिसिताचें मोग करिना गो हांव मुगो म्हाका तुका कितें गो पयलें हेजें नांव मरे मॅग्नेट आसपाक जाय आसलें. पयलीं थंय बिरूक आसता. म्हाका न्हू कितें तुका म्हाका नाटकाचें उलोवपाक जाय. हे मागीर हे सिद्धी कितें रे तुजें बिरू तूं कितें म्हणटालो रे? ओ परत घेवन गेले कोणशाक. बिरू आयज मरे तुजो रोल बेस्ट जालो. आयक तू काल एक मिनिट काल रे तुजो रोल मरे बेस्ट जाल्लो. बाकीची सगळी फकाणां करताली. हे आनी हेजें नाटक. तूं मातशें उगी राव पळोवया. आमकां मुगो पर्सनल उलोवपाक जाय. पर्सनल आनी कॉलेज कॅम्पसांत. हय गो तुका कितें प्रॉब्लेम आसा? तू वच गो भितर. भितर कितें चल्लां रे हांव? पण निका कित्याक बॉम्ब मारता गो? नाटक काबार जालें. तेंच सांगतालें रे हांव. काल कितें फजिती जाली नाटकाची. फजिती मिक्स भाजी जाली सगळी. सगळी वाट नाही रे तो गब्बर खंय गो? सगळी वाट नाही रे तेणें. हय रे पूण मज्जा येयली. हय तुमी बरे कोप्यो कशे उडोवन उडोवन नाचतालीं. आनी अभय येयलो गो. कोमा कोण तो गब्बर
मजा मजा कितें मिस्टेक सगळी तुझ्या बायलेची ती काय शोले जातली आणि आपण बसती झाला स्टील वी नीड अ बेस्ट बेस्ट माय फूड. चांगले न्हू अशें आमी प्रयत्न केल्लो तुम्ही मुद्दाम केली. तुम्ही येयल्या या कितें जालें सर किती झाले ते अजून मेरेन काय सांगना. जे जातले ते आता जातले. तुम्ही सगळी रस्टिकेट जातली. आम्ही कितें रस्टिकेट हय सर आम्ही कितें रस्टिकेट बोगिरा तुमका शिस्त म्हणटा ती ना. तुमका शिस्त म्हणटा ती ना. आणि ही कॉलेज तुमच्या सारखी न्हू. तुमच्या सारख्या भुरग्यांक न्हू. यू डोंट इवन नो द मिनिंग ऑफ डिसिप्लिन. तुम्ही सगळी रस्टिकेट. सर तुम्ही आमकां रस्टिकेट करू शकना. आम्ही फुल वॉन्टाची फी भरला. आय कॅन डू व्हॉट आय वॉन्ट. मंगेश इफ यू कॅन डू व्हॉट यू वॉन्ट जाल्यार हे तुमच्या कॉलेजचं घर आहे. असं नाही कोट ते का मंगेश सर टाकी सोडता तुमका रात्रीच्या बरें आसा. या सगळ्यांचे टर्मिनेशन लेटर टायप करून घे. तर अशें कित्याक एकदा मॅडम तुम्ही विचारून घ्या हांव सांगतालें शेखर. मॅडम कितें सांगतली म्हाका. आय एम द प्रिन्सिपल. सर एकदा तरी विचारा न्हू तिका शट अप मंगेश. तुका रस्टिकेट करपाक जाय. म्हाका कित्याक हांव ह्या कॉलेजीन शिकता हांव टाकी दाखयलो म्हणून येयलो हांगा. कित्याक सर बरें कितें ते कार्डान दुखता खंय तिच्या कितें आणि हे तू म्हाका आतां सांगता. डॉक्टराक फोन केलो. ना पयलीं तुमकां सांगलो तो मंगेश यू फूल. जयश्री किती झाले मॅडमी अरे काय नाही रे आता यंगेश आमच्या खातीर इतले केले पहिले त्यांनी तुमच्या खातीर नाका पण तुम्ही गेले माझ्या बोलसा कशी भरतली तशें पण हांव कोण रावपाचो आसा. हे जय बिरू हे कोरोनाचे कोण आयकतलो हांव तर आतां वयता. म्हाका नाका हेची कॉलेज तो रस्टिकेट करच्या पयलीं वयता. हे तुम्ही सुटल्यात बीन काय कितें रे ओय कशें रे सारको उलयता तो हांव येता मार तुझ्या वांगडा हांव बी वयता म्हाका बी नाका जाता हांगा अहो अरे तुम्ही सगळी सुटल्या त्या कॉलेज अजून कित्याक करतात तुम्ही मंगेश कवळे दिसता हेका हांव वयता. अमर बेश्टे रागात कितें रॉंग डिसिजन घेवनाका हय रे अमर सोड रे तें कोरोनाचें माय डिसिजन इज फायनल. हे अमर तू जीत रे मातशें आणि जय तू तरी करची. हांव कितें सांगपाचें तेका. म्हाकाय वाज येता. म्हाकाय हांगाच्यान तेन्ना वयचें कशें जालां. तू काय बी तुमी सगळीं कशी जाला हांव वयता पॅकिंग करपाक. ये ट्रेन येता तुका यो चल या चल हांव बी वयता म्हाकाय वाज किया राव अरे आज वयतात तरी खंय अरे आत्ता आम्ही काय हासून खबर असली तू बाबा पळय तेंका मातशें समजाय यो आमी हेंका समजूया यो पूण हांव कितें म्हणटालो. तू कितें म्हणटा तें मागीर आयकुया आमी यो
खवयता तुम्ही सांगलेल्या म्हणता हे वाटपाक जातात वयता आम्ही नाका तुका नाकाम काय तुझी कॉलेज आली आहे बॉसचे तोपले जोड आणि चटणीचे तोपले गार. आता तुम्ही आमच्याकडे लक्ष द्या. आम्ही सगळे आता बोलू. वयता आम्ही. आता तर गेट लॉस तुमच्या सारख्या भुरग्यांक ही कॉलेज न्हू तुमकां कितें खबर आसा कॉलेज म्हणजे कितें ती वयतात आम्ही आता तुझी परमिशन नाका आमकां ए चल एकदा तरी चीज रे तू तरी एकदा तरी चीज विरू तू तांकां हाडू नाका जी रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करिना तांकां ही कॉलेज न्हू रूल्स एंड रेग्युलेशन अरे कसली रूल्स रे तुझ्या ही मिलिटरी स्कूल चलयता कितें हे करनाका ते करनाका अरे कॉलेजीचे रूल्स आसा ते फॉलो करतले आसा आमी तू म्हाका सांगता जो कॉलेजीत सूर पिवन येता तो म्हाका सांगता होय हांव सांगता हांव बी सांगता तुका. सर आम्ही बी सांगतो तुका बसा तर बशी मरा चल ए, चल या कोणूच बसेना. प्रेम, जय, राहत. तुम्ही गर्दी आणि निशिता. तुम्ही तिथे आहात. कोणूच खंयच बसेना. काका मॅम आता जीव कुठला होय ही आमकां ते जेल कशी जाला आणि हो जेलर आता आमचे पाशेस काबार जाल्यात आमचे काबार हांव सगळे सामके करतले. जयश्री. कांयच टेन्शन घेवं नाका. जयश्री तू मदीं पडू नाका मदीं पडो नाका. ही सगळी चूक तुमची. हे सगळे जयश्री वोगी राहा जयश्री वोगी राहा आसूं दी मॅम आमकां लागून तुम्ही तुमच्या दोगांमदीं वाद घालना काय. हय मॅम हो केन्नाच सुदारचो ना हिटलर ते हिटलर केन्नाच चेंज जावपाना जशी तुमची स्वतःची भुरगीं गेल्या तशी आमी बी वयता हय हेणी आपल्या भुरग्यांचे केन्ना स्वता चिंतूंक ना आमचे कितें चिंतलो ना ए अमर तू खंयच्या टायमार कितें खबर तें कळना म्हाका तू उगी राहा तुका कळटा मरे हेका कळटा विचार तुजी भुरगीं पळोवन गेला मरे आमकां खबर आसा तुकाच लागून पळोवन गेला ती पळोन गेला ती बरेच पावला आसतली ती आनी परत येवची ना फाट ऐकल्यार कितें म्हणटा ते आमची भुरगीं घर पळोवन गेली. श्वेता आनी स्पर्श कितें कितें सपनां पळयल्लीं हांवें तेंची. आनी तुमी कितें केलें जयश्री आतां नाका तो टॉपीक कित्याक नाका? हां? आतांय तुमी तेंच करतात जे 10 वर्सां पयलीं केल्ल्यान. उगी राव मॅम. आतां नाका. उगी राव. जयश्री वोगी राहा उगी राव. फाटलीं 10 वर्सां जालीं हांव उगी आसा. आनी तुमी तुमकां जाय तें करतात. तेन्ना तुमकां दिसना की म्हाका कितें जालें आसतलें जेन्ना हांवें म्हाजी दोनूय भुरगीं हांव तुमकां केन्नाच माफ करचें ना. केन्नाच ना. जयश्री उगी राव मॅम. येतली ती केन्ना तुमी. हय येतली. हय मॅडम येतली ती ना. येवची ना ती. केन्नाच येवची ना. ती आपल्या बापायक लागून तेंच्यांनी जीव दिलो. जीव दिलो तेंच्यांनी. कितें? मॅडम जीव दिलो पूण मॅडम तुम्ही म्हणटाली ती पळोन गेला म्हणून कोण? कोण? मॅम हे खरें हय. तेंचे हेच रुल्स, रिस्पेक्ट आनी रेग्युलेशनाक लागून तेंच्यांनी जीव दिलो. आज लावं नाका म्हाका. आज लावं नाका. माझ्या दोनूय भुरग्यांक मारल्यात तुमी. माझे काळजाची तुकडी आसा ती दोगांय जाणां. ती धाकटी आसा
सर सर तुम्ही असं म्हणू नका. इथून तुमचीच चूक, इथून आमच्या सगळ्यांची सुद्धा चूक आहे सर. होय सर, आम्ही बी खूप कारस्थाना केला हा. हय सर, आम्ही बी तुमका खूप त्रास दिला. वी आर ऑल्सो व्हेरी सॉरी सर. होय सर, आम्ही चूक करतली सर. तुमच्या कॉलेजचे नाव नाही काढलेली. आम्ही बी खूप वाईट केला सर. किती चुकून दिली आम्ही बॅग सोडून आयच आणि किती झाले एकदा दिसता की आम्ही लायफा बरोबर खेळटा पण ही लायफ आमच्या बरोबर खेळटा. जेन्ना असो दीस येता तेन्ना कळटा. सर ह्या हॉस्टेलात सगळ्यात चड मस्ती कारस्थाना केला ती हांवें. हांगल्यान कोण वचोंक जाय तर हांव, तुमी न्हू सर. सॉरी एवरीवन, हांव वयता हांगल्यान. अवच राव. कोणूच वचून आंगल्यान. सगळीं हांगा रावतलीं. तुमी सगळीं जाणां हांगाच रावून ह्या आमच्या शांतादुर्गा कॉलेजीचें नांव आमी गोंयचें नंबर 1 कॉलेज करया. आणि हांवूय सगळीं तुमकां आसात म्हाज्या वांगडा रेडी? हय आसा. आणि हांवूय तुमकां प्रॉमिस करता की ह्या फुडें तुमकां कसलोच त्रास दिवचो ना. आतां आमी नंबर 1 कॉलेज करया. आनी आतां फक्त एक कॉलेज न्हू, तुमी सगळीं भुरगीं आमची एक फॅमिली कशी. ही सगळीं भुरगीं तुमी सगळीं भुरगीं आमचीच.